एज अ मंत्रालय केल्लो त्या दोतोर प्रमोद सावंताक एक एप्लिकेशन दिवपाक तेजेर विस्तारान सांगता. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मंत्रालयान सीएमाच्या ऑफिसा कडल्यान कितें इशू आहा व्हडलो? इश्यू म्हणल्यार कितें जालें मरे आतां हांगा कितें जालें हे पळय सकले हे जे पळय ब्युरोक्रेट्स आहा पळय न्हू ऑफिसर जे कोणा आयकना सीएमाकय सांगलें आयकना पूण आमगेलें कर्तव्य कितें आसा आमी सीएमाचे नदरेक हाडून दिवपाचें. आतां अशें घडलेलें आसा हो जो पंचायत डायरेक्टर आहा पळय आतां सांकवाळ जो हांगा बसता तो तुगेलो पणजे तो मरे कोणा आयकना. तो मरे थंय कितें जाला हें जावन पडला कितें मौन रूप धारण केलें तेणें. आतां तो आरपरा इशू जाल्लो तेन्ना तिका सिद्धीक डायरेक्टरान तिका सस्पेंड केलो पूण हो तिच्याक सेम कॅटेगरीक येयल्लो आसा तो कांय एक्शन घेयना. आतां हांगा पळया न्हू सीएमान एक एनावन्समेंट केल्लें तुमी आयकलें आसतलें सावड्डे खंय तरी गेल्ले कडेन की म्हजे फ्लॅट रेगुलायज करपाचें खंय तो एक हें हाडपाचें आहा बील हाडपाचें आहा ना म्हणजे हें हाडपाचें आहा म्हणून सांगलेलें. आतां म्हजें फ्लॅट अजून सीएमान हालीं तोंडान उलयलां पूण प्रॅक्टिकली नाल्यार प्रोसेस अजून तेजेर कांय जालें ना. म्हजें घर केलें तेणी पूण तोवूय कोर्टा आसा. आतां हो फ्लॅटाचो इशू आहा पळय न्हू म्हजो फ्लॅट लिगल करपाचो. आतां ते सीएमाक हांव सांगपाक येयल्लो बाबा हें हांगा एकटें मरे अंकिता ए गोगले म्हणून एक सेक्रेटरी आहा पंचायत सेक्रेटरी ते वेर्ना कामां आशिल्लें आनी ते म्हाका दिसता मॉविन गुदिनोचे कॉन्स्टिट्युशन तेगेलेच वोटर दाबोले रावता दाबोली हितून पडटा तेका पंचायत मिनिस्टराच्या टेन्युअराक तेका पंचायत सेक्रेटरी केल्लें. आतां हें मरे कोणा आयकना. हे पळय बायल मनीस आहा पळय न्हू ही कोणाक आयकना डायरेक्टराक आयकना मागीर केदे व्हडले कोणें हाड म्हणटा तें आपूण कॅर करना. ते म्हणटा कोण तरी खंय एकटे कोण OST काय कोण PA कोण आहा त्याच्या हातीर कितें दक्षिणी दिलें तें म्हणटा सगळें ओके जाता केदे व्हडलें कितें इश्यू. आतां मरे तेका मरे 28/8/2025 सिद्धी हळर्णकर आशिल्ली पळय न्हू तिणें शोकस नोटीस काडलेलें तिजेर वेरियस कंप्लेंट आशिल्ले वेर्ना ते पंचायती आसतना तेणें घोटाळे केल्ले आसा आनी वेगळी हें केल्ली आसा तेजेर मरे कंप्लेंट आशिल्लो. आनी तेका लागून ते सगळे डायरेक्टराक मरे कोणाले डेप्युटी डायरेक्टराक रिपोर्ट पावलो मागीर वास्को मार्मागा BDOल रिपोर्ट पावलो आनीक त्या रिपोर्टा बेजाचेर ताका शोकस काडलें. आतां तें शोकस काडून हेणें कितें करचें ताका जेन्ना सर्व करपाक गेले पळय न्हू तेणें जे BDO ऑफिसर गेले तांकां धांवडून घातले आनी तांकां वेगवेगळे कितें म्हणून धाडले. तें धांवडून घालतरी तेणी कितें केलें काडलें आनी रेजिस्टर धाडलें ताका इंटिमेशनूय गेलें. इंटिमेशन वयतरीक तेणें तेवूय परतून रिटर्न केलें. तेजे उपरांत सेकंड इंटिमेशन धाडलें सेकंड इयर रिटर्न केलें आनी जेन्ना हें सगळें रिटर्न येयलें तेन्ना डायरेक्टराक मरे वास्कोची BDOन कळ्ळें बाबा तें घेयना म्हणून. आतां हें कळयलें केन्ना डायरेक्टराक कळोवन आतां जवळ जवळ विथ नोटींग बिटींग सगळें घालून कळयलें. आयज जवळ जवळ आतां 4 म्हयने जायत येयले डायरेक्टराक कळयलें आनी ती सिद्धी हळर्णकर वयतरीक आतां हो डायरेक्टर येयला. हो डायरेक्टर हें मरे उशा घेवन बसलेलो आसा. हें शोकत तेणें 2 फावटी रिफ्यूज केलें घेवपाक आनी मान दिलो ना. जो डायरेक्टराक मान दिना आनी हो डायरेक्टर आतां सिद्धीक मान दिलो ना पूण हो डायरेक्टर एका BDOन कळयलें हांवें कळयलें ताका बाबा हेणें अशें केलां ताका तेजेर डिसिप्लिनरी एक्शन घेवची म्हणून. एका डायरेक्टर हांवें केन्ना कळयलें 30/12 कळयलें बाबा तुगेल्या ऑथॉरिटीक तें मान दिना म्हणून हेजेर इमिजिएटली एक्शन घेवची म्हणून. हेंवूय उशा घेवन न्हिदला डायरेक्टर. मागीर डायरेक्टर एक तर थंय वजन पडलां आसतलें हेजेर ना जाल्यार मिनिस्टर ऑफिसांतल्यान कोण ते OST PA मागीर पर्सनल कोण तो सेक्रेटरी आसतले हे सगळे डायरेक्टर सकयल पंचायती सेक्रेटरी जे मिनिस्टराल ऑफिसां आहा पळय न्हू हेंगेल फोनाक मरे तो डायरेक्टर भिता सांग कडकडटा. तेंगेल फोन येयलो जाल्यार तो कांयच करपाक सोदिना. मागीर तो केदो कितले कंप्लेंटी वीथ प्रूफ ती कितें मागीर ताका कांयच करपाना आनी ताका लागून आयज सीएमा फुडें येयलो बाबा हें जे हें पळय आहा पळय न्हू आनी हे डायरेक्टराक दिवन सुद्दां विजिलन्साकय दिल्लें विजिलन्साक कळयलें विजिलन्सूय कांय एक्शन घेयना. मागीर ताकाच लागून आयज सीएमाक येयल्लो कित्याक बाबा एका हांवें डायरेक्टराक 2-3 फावटी कळयलें रिमांयडर दिलें ताका 23/1 रिमांयडर दिलो बाबा तेजेर अंकिता गोगले म्हणटा पळय न्हू तेजेर एक्शन घे म्हणून वो तुमकांय मानिना आनी तेणें हें सोडून वेर्ना पंचायती आसतना आनी व्हडली कांड केल्ली आसा सीएमान सांगलें तोंडान सांगलें की म्हजे फ्लॅट रेगुलायज करता म्हणून. अरे हे अंकितान मरे वेर्ना पंचायती आसतना सेक्रेटरी आसतना जवळ जवळ 40-50 फ्लॅटाची बिल्डिंग्यो लिगल केल्या मरे जे बिल्डिंगाक कसलेंच परमिशन नाशिल्लें त्यो बांदपाक कन्स्ट्रक्शन ना ऑक्युपन्सी ना
पंचायती कडेन सादो प्लॅन सुद्दां दिले ना. एकटे कोण तरी कोण गेलो अशी जायत जाणा 127 तेणें टोटल नंबर दिला, लिगल नंबर दिला. आनी थोडी मेजर पळय आहा न्हू तितून कोण लक्की एंटरप्रायजीस म्हणटा तो एकटो आसा ताका जवळ जवळ 40-50 नंबर दिल्यात. फ्लॅट 40-50 फ्लॅटांची बिल्डींग लिगल केली हाणें. दुसरो आसतलो मागीर कोण तो जुजे सांतान म्हणून आसा, मागीर आंतोन फेर्नांडीस म्हणून अशी वेगवेगळी आसा मनीस आहा. अरे यांची नांवार मरे हाणें सगळी बिल्डिंगा मरे लिगल करून सोडल्यात, ज्यो बिल्डिंगाक कसलेंच परमिशन ना. मागीर कोण प्रकाश हळणकर म्हणून अशी 100 आरटीआयची इन्फॉर्मेशन घेतला. हे आतां हे डायरेक्टर आख्खो बंच ऑफ डॉक्युमेंट दिले बाबा. तेणें हांगा सीएमान तोंडी अनाउन्समेंट केला, पूण ह्या सीएमान अनाउन्समेंट करचे पयलीं हाणें बिल्डिंगाची बिल्डिंग्यो जवळ जवळ 40-50 फ्लॅटांची बिल्डिंग हाणें लिगल केल्यात. आनी हितून पंचायतीचे बॉडीचे डिसिजन ना ते लिगल करपाक. एटलीस्ट पंचायती डिसिजन तरी आसपा येयलें तेंवूय ना. हेणें भायल्या भायर इन्स्पेक्शन करूं ना, कांय करूं ना. आनी 50 फ्लॅटाची बिल्डिंगाक नंबर दिले आनी लिगल करून सोडल्यात. आनी सीएम तेजे फाटल्यान अनाउन्समेंट करता. म्हणजे म्हाका दिसता सीएमान हे अंकिता गोगलेक न्हू एडवायजर म्हणून घेवचो, एक डॉलर त्या मिनिस्टरांक तरी घेवचो. कित्याक बाबा हे करपाक मास्टर प्लॅन केला, हेणें डिग्री केल्ली आसा हे अंकिता गोगले. आनी दुसरें अशें आयकलां तेणें अडेच कोटी घेतलेले आसा. अडेच कोटी घेतलेले आहा, अडेच लाख घेतल्या एक नंबराक. म्हणजे हे 50 जर फ्लॅटांचेर अडेच लाख घेतले जाल्यार पयसो जालो कितलो. मागीर ते कोण ते OST नाल्यार कोण PA नाल्यार कोण सेक्रेटरी आहा पळय न्हू मिनिस्टराच्या ऑफिसाक तेंच्या हातीर दिल्या म्हणटा सगळें सादता. आनी म्हाका दिसता तेणें सादोवन दाखयलां. हे ताका लागून हो डायरेक्टर मौन रूप धारण करून आसा. आनी इतले सगळे एविडन्स पावोन सुद्दां बरें तेजेर एकूच ना, तेजेर वेगवेगळे कंप्लेन आसा. पळय ग्रामसभेचेर तेजे प्रपोजल बरयन म्हणून कंप्लेन आसा. व्हिडिओन रिपोर्ट दिलो डायरेक्टराक. अरे इतले तेजे रिपोर्ट पावले. तेजे पयलीं आनी रिपोर्ट पावलेले आहा तेजेर प्रिन्युअल एक्शन घेवची म्हणून रिपोर्ट पावलेले आसा. म्हणजे वेगवेगळे कंप्लेनचे ताका इन डिटेल आनी तेजे रिपोर्ट पावलो तो तितलो तेजे एगेन्स्ट पावलेलो आसा. डेप्युटी डायरेक्टराक धाडलो, व्हिडिओन धाडलो. आनी डायरेक्टर आयज मेरेन सुद्दां हे उशा घेवन न्हिदला. आनी हे अंकिता गोगलेचेर एक्शनूच घेवपाक सोदिना. म्हणजे हे दाखोवन कितें दिता. एक तर त्या डायरेक्टरा थंय वजन पडलें आसतलें. तेणें ते पळय अडेच लाख घेतल्या तितूंतल्यान खंय तर वजन पडलें आसतलें. हे आयटीआयचें इन्फॉर्मेशन आसा. हें जेन्ना ऑफिशियली रिपोर्ट डायरेक्टरा पावता, डायरेक्टराक रिमांयडर दिल्यार सुद्दां एक्शन घेना. मागीर हें कितें दाखोवन दिता. डायरेक्टराक वयल्यान कोणालो तरी फोन येता नाजाल्यार ताका थंय वजन पडलें आसतलें एक्शन घेवनाका म्हणून. आनी हांवें आयकलां कोण मरिडा म्हणून खंय कोण तरी तेंच सांगता मरिडाच्या हातीर खंय कितें अशें दिलें जाल्यार खंय सगळें ओके जाता. आतां हें कोण मरिडा तेंवूय सोदून काडचें, सीएमान सोदून काडचें. आनी ताका लागून आयज हांव सीएमाक हें दिवपाक येयल्लो बाबा. हें पंचायत डायरेक्टर ऑफिस आहा पळय न्हू हें कोणाचें आयकना. एटलीस्ट तुजी तरी आयकत जाल्यार पळोवची म्हणून हांवें सीएमाक आयज रिप्रेझेंटेशन दिलां. त्या डायरेक्टराक रिमांडाचेर दिल्यार कांय एक्शन घेना. विजिलन्सा दिले तोवूय विजिलन्स सीएमाच्या अंडर येता, तेवूय एक्शन घेना. म्हणजे एटलीस्ट लास्ट सीएमाक कळयची म्हणून आयज हांव सीएमाक हें दिवपाक गेलें रिप्रेझेंटेशन. बाबा हे अंकिता गोगलेचे डायरेक्टर अजून सुद्दां कित्याक न्हिदोन आसा. सिद्धीच तुमी सस्पेंड केली, आतां दुसरें हाडलें मरे थंय. तो डायरेक्टर कित्याक एक्शन घेना. डायरेक्टर पर्सनल मेळून हांव रिक्वेस्ट केलें बाबा हें म्हगेलें फॉलो कर म्हणून एक्शन घे म्हणून तेजेर. ते तुका हें कितें इरिस्पेक्ट दिवपी हो हें जें बायल मनीस आहा पळय न्हू ती रिस्पेक्ट दिवपाक घाल मरे डायरेक्टराक. जो मनीस हायर पोस्टार बसलेलो आहा ताकाच रिस्पेक्ट दिना म्हणून तेणें आमी बरोवन दिवपाची गरज ना. तेणें एक्शन घेवपाची पूण तोच डायरेक्टर एक्शन घेना. आनी ते मनशाक आयज ते खुर्चेर बसून कितें दवरला ते काड मर. नाल्यार सीएमाल म्हागे इतलें म्हणणें तो मनशाक जर कोण वयल्यान जर त्रास करता तेणें सीएमाक सांगचें बाबा आपल्याक खंयचें एक्शन घेवपाक दिना. सीएमाक सांगचें मरे. सीएमाक सांगून तेणें क्लियर करचें न्हू. पूण अशी जेन्ना एप्लिकेशन येता कंप्लेन येता एक सकयल लेवलाचो मनीस जर डायरेक्टराक भियना तर कोणा भितलो. ताका लागून हांव सीएमाक सांगपा येयलो बाबा हे भायले मनशान हें अंकिता गोगले म्हणटा पळय न्हू हेणें थंय वेळना धुमाळपूळ घातला. बिल्डिंग ह्यो इलिगल बिल्डिंग बांदलेल्यो पळय न्हू त्यो सगल्यो लिगल करून सोडल्या. सीएमान बील हाडचेंच आसा पूण तेणें थंय फ्लॅट मरे लिगल करून जाय. फाल्यां जर त्या फ्लॅटांची स्टेबिलिटी खंय आहा म्हाका विचारपाक जाय, डायरेक्टराक विचारपाक जाय आनी सीएमाकूय सांगपाक जाय बाबा त्या बिल्डिंगाक स्टेबिलिटी ना. जशें आतां आरपोरा जाली तेजी कांय नासन दिलां. म्हणजे एका आयज पळय तुमी फ्री हँड दिल्या पळय तें आयज जेली वचपा येयलें मरे. हें अंकिता म्हणटा तें जेली वचपा येयलें. ज्यो बिल्डिंगा तितून आयज कितलेशे लोक रावता आसतले. 50 फ्लॅटांची बिल्डिंग लिगल केल्या, स्टेबिलिटी ना, कंप्लिशन ना, कांय ना. म्हणजे फाल्यां जर थंय कितें वायट बरो इन्सिडंट जालो ते कोणाक रिस्पॉन्सिबल जातलो तुमी.
बांदलेले तेकाच दवरपाचें, पूण हे सेक्रेटरीचेर एक्शन कित्याक जायना? हे अंकिता गोगलेचेर आज सादी ताका सस्पेन्शन काडपाक सोदिना मरे तो डायरेक्टर. एटलिस्ट सस्पेन्शन काडून तेजी इन्क्वायरी कर मरे. डॉक्युमेंट तुका पावलेले आसा, डायरेक्टराक डेप्युटी डायरेक्टरान रिपोर्ट धाडला, व्हिडिओन रिपोर्टाचेर रिपोर्ट पावले पळय मरे. कितलो बंच आहा म्हाजे कडेन. हे सगळे डॉक्युमेंट जेन्ना ऑफिशियली मागोवन घेतल्याक आनी तरी आसतना डायरेक्टर पावन डायरेक्टर एक्शन घेना, तेन्ना डायरेक्टराचेर तरी एक्शन घेवची सीएमान. बाबा तो एक्शन घेवपाक कित्याक फेल जाला? हे अंकिता गोगले म्हणटा पळय, हे पंचायत सेक्रेटरी, हेजेर एक्शन घेवपाक कित्याक फेल जालो? कोणाले ताका वयल्यान फोन येता तेवूय इन्क्वायरी करची. आनी दुसरें सांगता पंचायत मिनिस्टर सांगता तुगेलो वोटर म्हणून एक सेफगार्ड करपाक सोदता अंकिता गोगले. इतले कांड केल्या मरे तेणें. तेजेर न्हू वेर्ना मागीर वेल्सांव वेगवेगळे कुट्टाळे पंचायती कितलीशी तेणें इलिगलिटी केल्ली आसा आनी ताका हर एक पोस्टींग केल्ली कडेन तेजेर कंप्लेन येयल्ली आसा. पूण हांगसर तेगेलो कोण तरी गॉडफादर आसा वो डायरेक्टरा कडेन तेजेर काडीचो सुद्दां एक्शन घेवपाक सोदना. आनी ते सांगता खंय की कोण ते मरिदाचे खंय हातीर कितें दिलें जाल्यार खंय सगळें ओके जाता. म्हणजे तेवूय इन्क्वायरी करची न्हू. हे कोण मरिदा तेजेर एन्क्वायरी करची. नाल्यार कोण ओएसटी करता पळय न्हू, कोण करता? हे डायरेक्टर सगळे सकयल येतात आनी डायरेक्टर तेंगेला आयकता. मागीर डायरेक्टर ते खुर्चे मान कितें उरलो? सीएमाक सांगता म्हागेले नम्र विनंती आहा बाबा हेजेर इन्क्वायरी करची. आनी अशें जर एडमिनिस्ट्रेशन जर चल्लें जाल्यार फुडें न्हू कोणाली कसलोच न्याय मेळपाचो ना. तेन्ना आतां तरी हेजेर करची. दुसरे आरोपरा जावपाक दिवनाका. दुसरे आरोपरा जाले तशें दिवनाका. तेन्ना हेजेर इमिजिएटली एक्शन घेवन दाखोवची. इतलें म्हागे मागणें.